जमनी बळकावपाचे केशीत जामीन मेळिल्ल्या सँड्रिक आंतोनेताच्या फॅमिलीच्या नावार कोट्यांनी रुपयांची जमीन आसा म्हणून प्रॉपर्टी सर्वे आणि सेल डीड नंबरावेल्यान स्पष्ट जाता। बार्देशांत 7 गावांनी मेळून 26 प्रॉपर्टी ताच्या नावार आशिल्ल्यो। तांची सेल डीडा प्रमाण डिटेल्स अशी: अंजुण्यात 4 प्रॉपर्टी 6,200 स्क्वेअर मीटर 3 प्रॉपर्टी विकल्यो। 4,19,87,500 रुपया मेळ्ळे। आसगावात 4 प्रॉपर्टी आसात 23,100 स्क्वेअर मीटर, तातूंतले 2 विकल्यो। 1,92,50,000 मेळ्ळे। बादे आसगाव 5 प्रॉपर्टी आसात, तातूंतली 1 विकली, 26,50,000 रुपया मेळ्ळे। कोंगुटे 9 प्रॉपर्टी आसात, तातूंतली 3 विकली, 4,38,50,000 रुपया मेळ्ळे। म्हापशा 1 प्रॉपर्टी आसा, ती विकली, कितले रुपया ताची एंट्री जावपाची आसा। नेरूल 1 प्रॉपर्टी आसली, ती विकली, 1,79,00,000 मेळ्ळे। पर्रा 2 प्रॉपर्टी आसली, 1 विकली, 62 लाख मेळ्ळे। पट्ट 26 प्रॉपर्टी आशिल्ली, तितूंतली 12 प्रॉपर्टी विकली, 13,18,36,500 रुपया जोड। जमीन बळकावपाचे केशीत एसआयटीन मुखेल सूत्रधार म्हणून धरिल्ले रॉयसन, मेथी आणि सँड्रिक तिगूय जामिनार मेकळे। बार्देश आणि बाकीच्या तालुक्यांनी तांणी डॉक्युमेंटाची फ्रॉडा करून कितलेशेच प्लॉट लाटल्यात म्हूण कागाळी आयल्यात। तपास चल्ला, आरोपी मेकळे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।